नमस्कार, हांव साईदत्त कामत आणि तुम्ही पळयतात RDX गोवा. स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप हाजेर गोंयभर भोंवडी करता आसतना आमी सद्याक पाविल्ले आसात गोंयच्या तेंगशेर म्हणल्यारच पेडण्यां. आणि आमचे बरोबर आसात पेडण्यां ITIचे प्रिन्सिपल सर संदीप गावडे. सर, वी वेलकम टू द शो. थँक्यू. स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप हाजेर उलयता आसतना आमी आज सद्याक आसात पेडण्यां ITIक. आणि आज आमी जर पेडण्यां ITI जर पळयत जाल्यार कसो कितें रिस्पॉन्स आसा, जावं ते एडमिशन जावं हांगा येवपी सगळे भुरगे पास आउट जावपी, कसो कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळटा? ऑलरेडी एडमिशन आसा न्हू हांगा, जे कोर्सीस आसा जे कोर्सीस 8 तरेचे कोर्सीस आसा. ते कोपा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर्स, RAC, फूड एंड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन, स्विमींग टेक्नॉलॉजी, हे कोर्सीस आसा. ह्या कोर्सीसान चडांत चड इनटेक आमचे भुरगे आसा 240 भुरगे आसा. ऑलरेडी आमकां एडमिशन आतां मेरेन आमकां 200 अरावंड जाल्ले आसा. एडमिशनाचेर जर उलोवपाचें जालें जाल्यार एडमिशन तेन्ना चड बरें जातलें जेन्ना आमी अवेरनेस तयार करतात. बिझनेसांतल्यान उलोवपाचें जर जालें, बिझनेस टर्म जर यूज करपाक जालें जाल्यार ताका आमी मार्केटींग म्हणटात. पूण जेन्ना एज्युकेशन सेक्टरांतल्यान किंवा अशें केन्ना आमी उलयता ताका अवेरनेस म्हणटात. कारण जो मेरेन भुरगो अवेर जायना तो मेरेन ताका कळचें ना की एक्झॅक्टली ताणें ITI वचून करप कितें. सो अवेरनेस जावपा खातीर फ्रॉम पेडण्यां ITI तुमचे कितें बोल्ड स्टेप्स सद्याक चालू आसा? लास्ट इयर जे अवेरनेस करपाक जे आमचे हांगाचे इन्स्ट्रक्टर वसात, ते स्कुलान वसात, प्लस ते हाय सेकंडरीन वसात, प्लस ते विलेज पंचायत गांवांनी प्रत्येक इंडिविज्युअल कोणाक जे आसा तांकां मेळोन मेंबर्स तांकां मेळोन ते स्कील हे कितें तेजेर म्हायती दिवप आनी ते भुरग्यांचे फुडें कितें जातलें ते तांकां म्हायती दिवप. फुडें थोड्यांक इंजिनियर जावंक मेळटा ITI करून, प्लस तांकां खंय कंपनीन गेले जाल्यार कितें फायदो आसा ते तांकां तेंचेर चड म्हायती दिवन एडमिशन जाता तितकें ते एडमिशनाक सपोर्ट करी. कारण जो मेरेन ते अवेर जायना तो मेरेन म्हाका दिसना की तांकां एडमिशन घेवन करप कितें हें कळना आसतलें. त्याच प्रमाणे तुमी जेन्ना हांगा खुबशे स्किमीचो जेन्ना उल्लेख केलो, त्याच प्रमाणे तुमी हांगा दुसरे म्हणजे सांगलें की तुमचे अमके अमके डिपार्टमेंट्स आसात. सो ह्यो स्किमीचेर हांव मागीर येता, पूण जी तुमची डिपार्टमेंट्स पळय आसात हांगा, खास करून तुमी RAC म्हणलें, F&B म्हणलें, प्लंबर, फिटर, ही सगळी जी आसा, हातूंतले तुमचे सद्याक पेडण्यां ITIतले स्पेशल डिपार्टमेंट अशें तुमी खंयचे म्हणटात आनी कित्याक लागून? फूड एंड प्रोडक्शन ही जी ट्रेड आसा ती खरीच बरी आसा. फूड एंड म्हणजे फूड एंड बेवरेज आसतली? ना, फूड एंड प्रोडक्शन ही जी आसा आनी फूड एंड बेवरेज हे दोनूय ट्रेडी आसा. इज इम्पॉर्टंट फॉर द इंडस्ट्रीज. जे हॉटेल इंडस्ट्री ज्यो आसा त्यो आतां ज्यो हे फूड प्रोडक्शनाचे भुरगे किंवा फूड एंड बेवरेज भुरगे हांकां हॉटेल इंडस्ट्री डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता. ते आमचे कडेन दिवं शकना आमी इतके हॉटेलांची रिक्वायरमेंट आसात. म्हणजे आमी जेन्ना फूड इंडस्ट्री म्हणटात तेन्ना तातूंत स्कोप आसतात. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक ITIक जेन्ना F&B किंवा फूड एंड प्रोडक्शन जेन्ना आमी म्हणटात तातूंतल्यान ताचो सरळ मार्गान वचून तो स्कोप ऑटोमॅटीक क्रिएट जाता. जेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप म्हणटात, ओवरऑल तुमकां हाजेर कितें म्हणपाचें आसा? कारण आज आमकां खबर आसा की डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप खुबशे बोल्ड स्टेप्स घेता प्रत्येक भुरग्यांक फावो तशें शिक्षण दिवपा खातीर. त्याच प्रमाणे ITI ज्यो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज बऱ्यो वाडयता. सो वॉट इज युअर टेक ऑन हाजेर तुमचें कितें मत? खरेंच जे स्कील डेव्हलपमेंट आसा हे खरेंच CMान आनी आमच्या डायरेक्टरान हे फुडें व्हरोन बरे भशेन हे चलयलां आनी अशेंच चलोवचें आनी आनीक बऱ्यो बऱ्यो स्किमी हाडून ह्या ITIक प्रोत्साहन करचें. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन पेडण्यां ITI हांगा डेव्हलप जाता. आनीक जशें सरान म्हणलें की फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किंवा तांचे जे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग MOUs आसा ते खंय तरी म्हाका दिसता एक बरी एडवांटेज भुरग्यां खातीर घेवन आयले आसा. अवेरनेस तर आसाच आनी त्याच प्रमाणे एडमिशनूय बी चल्लां. पूण जे कोण लोक हे पळयतात तांकां लक्षांत दवरपाक जाय ITI म्हणजे कमी कांयच न्ही. इट्स अ हाय लेवल स्कील डेव्हलपमेंट प्रोसेस. आनीक स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्योरशिप म्हणटा आसतनाच सर, थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस. आनीक पळयत रावात RDX गोवा. दॅट्स साईदत्त कामत फॉर यू. थँक्यू सो मच.